सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर पाठवच्या उपकार दावडाव आमचो जिने अंतर कुलपेन केल्याय सत्कार तुझ्या नावान सरसंगी मेळटा तुझे हसर पोण बघूंक पावता तुझी दया माया साकोंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार दावडावन आमचो जिने अंकर कुरपेन केल्याय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आज प्राजित काळाचो तिसरो आयतार आमी संभ्रमता दैवीक कृपे जडीच्या सक्तेन बरो न्हू नव्या जिविताची सुरवात करूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता तीस कृपे जिविताची जर आमकां ददोशी करूं आनी प्राजित काळ पटकी जिणे पाठ कन्न नव्या जिणेच्या मरिफात जिवंत क्रिस्ताच्या कृपेन बरो न्हू पाटकी जिणेक पाठ करूंक देवाची कृपा आमी मागया. ही प्रस्थानांतली उतरां मोतीन दवरून हे मेसेजें बलिदान आमी आतां भेटोवंक येता आसतना आमची सुरबिली उतरां मोतीन दवरया. तें उतर जावन आसा देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आनी एवकरिस्tia बलिदानांत मस्त लागशिल्ल्यान तो आमच्या काळजा भितर येतलो आनी हाचो फळ आमकां खंडीत मेळटलो. ह्या देखून हे मेसेच्या बलिदानांत बऱ्या रितीन वांटो घेवच्याक आमचे दोळे दांपया आमचे पातकां आमचे उणेपणां आमचे मोती काडया. आमी पातकी म्हणून वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी सबत्रा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विसारून सांगता मनाचे तोंडान सारून वायट बरें चडून हांवें साहित्य पातकां केल्यान ओम सदाप्रात ओम सदाप्रात ओम सदाप्रात ह्या पासून बगे संस्कार मारी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे रामच्या श्रेष्ठ लागी विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Cristo काकुत Cristo काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. काकुळदरा बापा आनी भोव बऱ्या देवा दंडबोन आनी प्रार्थन
आनी दान धर्म मुखांतर आमच्या पातकांक फळां बरीत वखद म्हूण तुवें दिलां. आमी पातकी म्हूण काल्तिकायेन वळखत हांव. पातकाच्या बोराकाल आमी शिरडता म्हूण आमचेर तुजी दया धर. हे आमी मागता आमच्या समेच्या भुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करू देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचव. पूण त्यावेळी इस्रायल परजा उदक नासतना तानेन वळवळ्ळो आनी मोइजे विरोध शीण उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगाता हांगा तानेन मरचे खातीर. मोइजेन सोरेस्पराक बॉम्ब मारली आनी म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावच्यार आसात. तेन्ना सोरेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायलितांच्या थोड्या मालगाड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल. नील न्हंयक मारल्ली ती बेतकाडी हातान धर आनी वस. हांव होरेबाच्या खडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो. खडपाक मार आनी लोकांक पियेवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें. इस्रायलितांच्या मालगाड्या मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरिबा म्हूण नांव दिलें, कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्लें आनी सोरेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सोरेस्पर आमचे मदें आसा गी ना. देवाचें उतर हें. सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेस बरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या धरणाचे कडप जावन आसलेल्याक वाखाणया. अर्का स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस बरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया सर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पोड्या. तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हेण. सर्वेस बरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. आस्ता सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमची काळजां धारण करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मासान तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्यान. म्हाका परकेलो आनी म्हजी परिक्षा केली. सर्वेस बरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार
तुमची काळजा धारण करी नाकात आ सर्वेस पोरा सोताळ्यो तुमका ऐकत जाल्या तुमची काळजा दारुण करिनाका. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवनपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त उदेशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां असलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उदेशी देवा सवे आमकां वैभव लपतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावता. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवाचें उतर हें देवाची वळखा. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सौम्य तूं करस संवसाराचो तारो, दी म्हाका तें झरीचें उदक हांवें ताणें नाशें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. समारियांतल्या सिकार नांवाच्या एका शहरांतलो तो आयलो. त्या शहराक तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्याक लागशिल्लो गांव तो. तें जाकोबाची बांय आसली. जेजू पैनाच्या पुरासेनेन आयिल्लो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार दनपारांचो वेळ तो. तेदुआ सामारियाची एक स्त्री थंय उदक व्हरूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पियोवंक इल्लें उदक दी. ताचे शिस काण मोलाक घेवंक म्हूण शहराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक सामारियाकार न्हय, तर तुवें म्हजे लागीं पियोवंक मागचें म्हळ्यार कशें. जुदेवांक आनी सामारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातुल्लो. जेजून तिका जाप दिन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूंच ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें. आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान. तो ताची भुरगीं बाळां ताचीं गोरवां सक्कड हेच बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजां तूं कांय व्हरतो काय. जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हरी एकलो परत्यान ताण येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान खेरींगस ताणें सोडना. हांव ताका दितां तें उदक
ताचे भितर एक जर जावन सासणीक चिबिताक उमाळून वाळटलें. आनी स्त्री म्हजे लागीं म्हणाली, सायबा दी म्हाका तें उदक, थोड म्हाका ताण लागची ना, उदक ओडूंक हांगा येवंक पडचें ना. सायबा तूं प्रावा दी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज जास्त दोंगरार देवाक आराधन करतले म्हणून, पूण तुमी सुदेव ताका जेरुजलेमांत मात आराधन करचें म्हूण सांगतात. जेजून ताका म्हळें, म्हजें उतर सतमान बाये, ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आसल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जाणा आसल्यार आराधन करता. कारण सडवणींची सुदेव लोकात हांव, पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यारय समा. असलें आराधन बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रीन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतच सक्कड संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयतां तो. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण त्या स्त्रियेन म्हणलें आयकून सामारीकार ताची सची आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून ताणें जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूचें शिकोवण ताच्याच तोंडातावन आयकले वरवीं आनीकय जायत्या जाणांनी ताका सतमानलो. तो जे स्त्रियेक थंय म्हणालें, तूं सांगताय देखून आमी आतां सतवंता न्हय, पूण ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकल्लें देखून संवसाराचो सडबंदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयकून आयकून बोर जालें गे, बोर जालें जावना जाल्यार एकय सांगतात जालां गी ना. कळटा म्हाका तुमचें एक्शन पुरा नो नो म्हळ्यार अशें. जेवण जालें गे, जेवण जालें, तोंडान तोंडान जेवण जालें, एक्शन नो. आयकून पुरो जालें गे. आतां मांडवतलें ना, न्ही त्या पात्रां पळयता ना, आतां मांडवतलें ना. आतां सुरवेर म्हणजे शिकोवन दितना हांवें सांगिल्लें उतर खंयचें तें, देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. हें विसरूं नजो. स्वप्नांत ती तुमी उबा रावन मोमार रातीक तेंच म्हणचें. खंयचें उतर तें, देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. परतून म्हणया गे, देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आतां आमी हाचेर नियाळ करता आसतना पयल्या वचपाक या. पयल्या वचप आमचो संदेश कळीत आसा. खंयचो तो, देवाक लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो. विसरूंक नजो आसमसरी. ओके, पयलें वचप. पयल्या वचपाचो लास्ट सेंटेन्स सांगा पळय खंयचो म्हूण. आयच्या पयल्या वचपांतलो लास्ट वाक्य पुरा विसरून गेला. वाचल्याक म्हण उडास आसूं पुरो न्ही गे ना, उडास ना. ते ह्या काणांतले त्या काणांत भायर पडटा. तेंत इल्ले पयशा विशयान की आनी कितें इल्ले फेसिलिटी विशयान की आनी कितें भांगारा विशयान सांगल्यार मोतीन जिखून धरून थंयत उरता. तें मागीर आराधन पुरो येता आसतनाय उलय कळीत आसता. हळें तें सांगिल्लें मोतीन उरलां. वाचप वचून एक 5 मिनटां जावना, 5-10 मिनटां, पूण आमकां निमाणें वाक्य उडास ना. हांव तुमचे खातीर वाचतां. निमाणें वाक्य. इस्रायल तांतें झगडें जालें आनी सरस्वपाची परिक्षा केली म्हणून, आनी निमाणें वाक्य हें, सर्वेस पोरू आमचे मोदें आसा गी ना. म्हज्या बोल्सांतलें न्ही, आयच्या पयल्या वचपांतलें निमाणें वाक्य. निमाणें वाक्य निर्गमन पुस्तकांतलें अध्याय 17 ओळ 7 थंयसर तें वाक्य, सर्वेस पोरू आमचे मोदें आसा गी या ना. थंयसर मोइजेची परिक्षा जाता. उदक ना, पिवंक कांय ना. परिक्षा जातना थंयसर देव तांकां उदक पिवंक दिता आनी त्या जाग्याक थंयसर एक नांव दवरता. तें लास्ट वाक्य तुमकां वाचता तुमकां सारकें समजता कितें म्हूण.
कडपाक मार लोकांनी पिवचे गतीर तांतलें उदक भायर सरतलें देवान मोइजेस सांगलें. इस्रायलाच्या मलगड्या मुखार मोइजेन तशेंच केलें. ताणें त्या जाग्याक मात्सा आनी मेरीबा म्हूण नांव दिलें. खंयचें नांव तें? मास न्ही, मात्सा आनी मेरीबा म्हूण नांव दिलें. कित्याक इस्रायला ताणें थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली. कसली परिक्षा? म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा गी या ना? सर्वेस्पर तुमचे मदें आसा गी या ना? थोड्या मध्ये मात्र आसा. सर्वेस्पर तुमचे मध्ये आसा गी या ना? 100%? 200%? येस ऑर नो? 100%? थोड्यांक डाऊट आसा गी ना? हांव ता सांगी सर्वेस्पर आसा गी, देव आसा गी, देव सर आसा गी, कोण आसा म्हणलें सगळे कन्फ्यूज जाल्लीं आसात हांगा. सांगलें आसात. उतर स्पश्ट आसा. सर्वेस्पर तुमचे मध्ये आसा गी या ना? आसा. आसा. त्या देखून सर्वेस्पर तुझे मध्ये, तुमचे मध्ये, तुझ्या कुटुंबांत, तुझ्या काळजांत आसा म्हूण पातयताय जाल्यार कितें? कितें? देवाक लागीं सर. सर्वेस्पर आसा म्हूण पातये नासतना ताका लागीं सरूंक जायना. जायना. देखून पयलें सर्वेस्पर देव आसा म्हणून तुवें पातये जय. पातये जय. त्या देखून ताणें परीक्षा केली आनी परीक्षेक देवान जाप दिली. तो तांचे सांगात आसा म्हणून. त्या देखून पयलें सवाल हें देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो म्हणटना ह्या सवालाक तुमचे लागीं जाप आसूंक जाय. ते सवाल जावन आसा? सवाल जावन आसा? सर्वेस्पर तुमचे मध्ये आसा गी या ना? दुसरे सवाल. सर्वेस्पर तुमचे मध्ये आसा जाल्यार तुम्ही कितें करीसय? सर्वेस्पर तुमचे मध्ये आसा जाल्यार तुम्ही कितें करीसय? कितें करीसय? आयचें कीर्तन. आयचें कीर्तन. आयच्या कीर्तनाचो श्लोक खंयचो? आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करनाकात. जर देव आसा, सर्वेस्पर आसा म्हूण सत म्हणटात जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. काळजां दारूण केल्ले तक्षणा काल जाता आमकां सर्वेस्परा कुशीन येवंक जायना. आज सर्वेस्पराचो ताळो आयकतात जाल्यार, आज सर्वेस्पर आसा म्हूण सत म्हणटात जाल्यार तुमचें काळजां दारूण करिनाकात. कित्याक दारूण करूं नजो? कित्याक आमचें काळीज दारूण करूं नजो? एनी आन्सर? कित्याक आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो? दुसरें वाचप. दुसरें वाचप. तुमची तूं बरोवप पाद्राप इतली सबित देवाच्या उतरांतच आमकां शर्मावांक समजूंचे सकत आसात. देवाच्या उतरांतच कित्याक आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो? सांब पावलो कोरिंथ रोमाकारां बरयल्लें आयचें दुसरें वाचप. कित्याक? कांय जाप आसा गे? कित्याक आमचें काळीज दारूण करूंक नजो? आयच्या दुसऱ्या वचपान जाप आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आपली कृपा आमकां दिल्या. देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. दारूण करूंक नजो. देवान आमकां भावार्थ दिला. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. देवान आमकां ताचें उतर दिलां. त्या देखून आमी आमचें काळीज दारूण करूंक नजो. देवान ताचो बडवोसो दिला. देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. देवान ताचो मोग दिला. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. ताणें आमची सडवण केल्या. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. ताणें आमचे खातीर जीव दिला. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. तो आमचे खातीर जिवंत जाला. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. तो आमकां निराशी करिना. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. आनी निमाणें पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें पाठयला. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारूण करूंक नजो. देवाक लागीं सरा
तो तुमकां लागीं सरतलो. देखून पहिले सतमाना सर्वेस्पर आमचे मध्ये आसा. त्या देखून आमचें काळीज आमी दारून करूंक नजो. कित्याक म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. कित्याक तुमकां सांगलें. फर्स्ट पार्ट जालो. फर्स्ट पार्ट कालें देवाक लागीं सरा. दुसरो पार्ट तो तुमकां लागीं सरतलो. तो तुमकां लागीं सरतलो. खंयसर म्हणे आयकोंक मेळटा की आज आयच्या वांजेलाक या. वांजेलांत पळया कितली सभेत एक लिंक पळया. देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. सामारियागारान स्त्री जेजूक लागीं सरली आनी जेजू ताचे लागीं सरलो. पळया निमाणें कितें जालें. देवाक लागीं सरा. देव तुमकां लागीं सरता. आनी हाच्या वांजेलान कितें जालें. सामारियागाराच्या स्त्रियेची जिणी बदलली. पळया देवाक आमी लागीं सरतना देव आमकां लागीं सरतना सामारियागाराच्या स्त्रिये बरी जिणी आमची बदलता. ट्रान्सफॉर्मेशन विल टेक प्लेस. जिणी बदलाप जाता. त्या देखून देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. आनी हाका एक इम्पॉर्टंट संगत जायची. खंयची ती. देवाक लागीं सरोंक आनी देवान आमकां लागीं सरोंक एक इम्पॉर्टंट संगत जायची. खंयची ती. आयच्या वांजेलांत आसा आयकोंक मेळटा आमकां. यू मस्ट थर्स्ट फॉर गॉड. देवाक तुवें ताणे जाय. यू मस्ट थर्स्ट फॉर गॉड. विदाउट बीइंग थर्स्ट फॉर गॉड you cannot come to God and God cannot come to you. That is faith. बावार्थान. बावार्थ देखून आयच्या सगळ्या वांजेलांत पळयल्यार ताण तावन सुरू जाता. वैगे ताण लागली उदका बाय लागीं उदक व्हरूंक सामारियागाराची स्त्री आयली. ताण लागली जेजू तेय बायच्या कट्यार बसलो. ती ताण कितें करता. जेजूक आनी सामारियागाराक सांगात हाडटा. तांचे डायलॉग मस्त आसा. हांवें मोठे वाचले आज वाचप. मस्त डायलॉग तांचे मदें जाता. आनी माणे सामारियागाराची स्त्री सकणाक आपूण हाडटा. आनी शी बिलिव्स इन द पर्सन ऑफ जिजस. ती ताण येयली आनी ताची ताण बागली. देखून जेजून म्हणली उतरां निमाणे कुर्सार ताण कितें म्हळें. आय थर्स्ट. म्हाका ताण लागल्या. मनशा कुळाची ताण लागल्या मोची आनी तुमची. देखून आमची ताण बागोवंक जेजू आयिल्लो. देखून करेजमेच्या काळार आमी नियाळना सावन देखून देवाक लागीं सरा. सर्वेस्वर आसा म्हूण पाती येया. तुमचे काळीज दारून करनाकात आनी तोच देव तुमकां लागीं सरता. देखून तुमी जेजूक देवाक ताणया. थर्स्ट फॉर गॉड. आनी तें थर्स्ट कितें करता. तुमकां देवा लागीं हाडटा. देवाक तुमच्या लागीं हाडटा. उबे राबया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर्पदीदार बापा सर्गाने प्रीतीच्या रेसरा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पयलीं बीस बोलो आमकां मैतान सल्मलो पोन फुलत कर ताणें कस असले ताका कुसा जोडलो. तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक परतून जिवान जालो. सर्गाक सोडलो. सर्पदीदार त्या भुवच्या बसला तेंकां जिवांची मेल्ल्यांची बिगर येतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कतले बोही सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षाणे कुडीचे जेवणपण शासनाची जिवीत. आमेन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. ह्या आमच्या मोगाळ बापा मुखार सर आमची मागणी आमची इरादे आतां आमी बाबार्थान दवरया. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मर आनी पुनर्जिवंतपण संभ्रमतना जिविताची जर जावन आसच्या एवकारिस्तांतल्या जेजूची खरी वळख दिवंक गोंय सभेच्या वडिलां भाग्यवंत पाप साहेबाक बिस्प साहेबांक आनी याजकांक तुजे दैवीक जरीचे सक्तेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणी आयक. तुज्या पुतान दाखोवन दिल्ल्या सतानितेचे वाटेन आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सोडून
लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपणान वावरून शांती समाधानाचे राज बांदून हाडूंक गरज अशी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमची मागणी आयक. अंतस्करणांत उणेपण भोगच्या भावा भयणीक तुजे दैवीक कृपे जरींत सारकें कर. राग द्वेश मसर हागे दुबाव पयस करून माया मोगान जियोवन तुज्या पुताचे खरे साक्षी जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आत्मीक जिणेची सुखीदाड भोगच्या एवकरिस्तांत आनी मागण्यांत वांटेली जावंक आलसाय दाखोवच्या आमच्या फिरगदेच्या भाव भयणीक तुजे कृपेन भर. तांचे आत्मीक ताण आनी भूक सडय आनी तांकां उर्बेस क्रिस्तांव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवच्या आमी समेस्तांनी फावो ते रितीन वांटेली जावन परचे जिणेंत भोगोवंक गरज आसची जिविताची जर आनी आमी भावार्थांत तिरासाण सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या इतर गरजो सरस्परा देवा मुखार आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बाबा, आमी तुज्या मुखार दवरलेली कालती मागणी दयेन मानून घे. तुका लागीं सरूंक आनी तूं आमच्या लागीं सरताय म्हणून तुवें आमकां आज शिकयलां. आमच्या जिवितांत तुज्या पुता मुखार तुका लागीं सरूंक आमकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भर. आमचें काळीज धारून करिनासतना सदांच तुज्या कृपेक उक्तें करूंक आमकां ह्या प्राचीत काळार कृपा दी. तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. काणिको ए बापा भेटयता वाज तुका स्वीकार कर ए बापा. उण्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता हांव तुका. आशिर्वादीत कर मोगान तुज्या तिभर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता हांव तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुज्या तिभर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या बांबण म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत्रा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्रीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा सगळ्या देण्याच्या बापा, ह्या बलिदानावरीं प्रसन्न जावन आम्हा पातक्यांचे तुजे करुणायेचे दिश्ट घाल. आनी आमकां पातकांचें बोगसणें आमी मागतना आमच्या भाव भयणींक आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सामार्या गान स्त्रिये लागीं आपणा पियेवंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनांत जेजून बाबा तूप जयलो.
आणि तिका बाबा ताची इतली तिका ताण लागली की आपली ताण बगोवंक तिच्या काळजांत ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून देव ताणें भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povidal baranso serves porto Sărgani संसार भला तुझ्या वैभवान पोसगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पोसगी तुका जय जय. बापा खरोच तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोंसुकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत उरतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Sominci sumelo, sominci sumelo, sominci su जीवन झाला. ओ बावरता so good, आम्ही परगटा, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेरूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिबीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडन रग सेवतली आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मोगामळ पळोवंक पावक कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. सऱ्या भुरग्यांचे तुजे दैवी काकूची वर्ती नदर घाल आनी संपन्न तरान्या भुरग्यांनी हातीन घेवचे हर एकी वावर हर एकी काम ताचे बिझनेस आनी तांणी हातीन घेवचे तांचे सिकप हर एकी तूं आशिर्वादीत कर. तुज्या मोगान तांकां बरा भलायकेन तांकां सांबाळ चड आनी चड मापान तुका लागीं सरूंक आनी तुज्या वर्त्या मोगान भरूंक आम्हा सर्वांक तूं पावो कर. ओंकार मेरे देवाचे महेश सांगती भगेन दोन ताणें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीजो फ्रांसीस संपाद्रपियो समांतोनी आनी साम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्भेदार बापा सरबंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची काळजान दारून करनासतना ताका लागीं सरोंक ताका ताण येवंक गरजेची कृपा जेजूच्या उतरांनी बापा लागीं सांगाता मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दया करून जिबितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान अथरेकतल्यांक आमकां चवदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पुंच्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उठानच म्हाका भलायकी मेळटली. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करपिणार. जिविताचो व्हडलो तूं सर्गीत हांव देवलो. संसार सासणीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदीस मोकेवचो ना. तुका सत्मानता तो केदीस ताणेवचो ना. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच करपिणार. तूंच म्हजो रस्तार सोम्या, तूंच म्हजो आधार, तूंच म्हज्या काळजान
सौम्या सदांच करविना. अरण्यात मन्ना खाऊन पूर्वस्मरण पावले. उदार सर्गीने तुझे तांका ते मानवाले. पण तुझे संसाराच्या जीवापासून दिले. तुका सेवतेल्या ते सास्तिक जीव दितले. तोच म्हजो रस्तार सौम्या, तोच म्हजो आदार. तोच म्हज्या काळजान सौम्या सदांच करविना. तोच म्हजो रस्तार सौम्या, तोच म्हजो आदार. तोच म्हज्या काळजान सौम्या सदांच करविना. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजून आमकां बासायलां तें ससनाच्या जिविताचें मुदाक ह्या संवसारांत तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटलेली जे दैवीक जिविताची जर ह्या बलिदानान परतून परतून वांटो घेतले वरवीं आमकां ससनाचें जिवीत जावंक पावूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगळे आमी बसया मोगाचे नांव. होगळाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. मोगाचे भाव भयण भाव परबायचो दीस देवान आमकां दिला. जायतीं जाणां तुमी आयच्या रेतेरींत भागीदार जाल्यात. देवाकार गांवान तुमकां व्हरतो स्वागत येदळूच मागलो जावन आसा. देव सदांच तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. देवाक लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देव तुमचे संगत सदांच आसतलो. तुमचे काळजान दारूण करिनाकात. फकत देवा सांगत आसतना देवूच ताचें उगडापण तुमकां करतलो म्हणल्यार विशंत अपुरबायचें शिकोण अपुरबायचें आराधन भोव पवित्रपणाचें मिसाचें बलिदान पेटयलेलें जावन आसात. मानदीक बाप रिचर्ड डिसोजा सुरात कल्पगेजेन ते वावर दिवन आसात. मुडी पोंतो ते आदल्या वर्सा आसले. ते दळा हांव तांकां मेळून गेलो आनी आमच्या रेतीर मंदिराक ते आयिल्ले. ते दळा कोरोना देखून आमी वयर रेतेर चलयतल्या. ह्या उक्त्या रेतीर मंदिरांत पयले फावटी तांणी रेते दिवची जावन आसा. आनी भोव अर्थबरी तरान वर्त्या मोगांत ते हांगा येवन आमकां रेते दिल्ल्या खातीर तुमच्या नांवी चड कपदीन प्रार्थीच्या नांवी हांव ताका आर्गां दितां. देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, Father, sparing your beautiful time with us and praying for our people. तुमच्या मिसावांत तुमकां आमी जैत मागता. तशेंच मानदी बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस आमचे संगत आसात आनी गायन मंडळी भाऊ जॉन आनी सर गायन मंडळीन बोआ परबायतरान आज गायला. तांकांय तुमच्या नांवी हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू जायत्या बऱ्या तरान तुमी रेतेरी घेतात. भोव शिस्तेंत तुमी आसतात. हें भोव बरें पळोवंक. कित्याक म्हळ्यार आमच्या थंय तसलें भोगाप आयिल्लें बरें. पुढच्या शुक्राराक आमकां रेते दिवं आमच्या सांगात आसतले मानादीक बाप आयुवान आमच्या कापजीन ह्या जाग मोड बेळ्ळ्यांत भुरग्यांक तरबेती दिवन ते आसात.
बेल्जियमांत तर सिकप जोडणो ते आतां गांवाक आयल्यात. येवच्या शुक्रारा ते रेतेर दितले. त्या देखून ह्या रेतेरीक तुमकां येदोळस स्वागत हांव मागतां. काकुट मुझी कर देवा काकुल दिसो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळमा काक हिमा प्रासर तो वोक काकुट मुझी कर देवा काकुल दिसो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळमा काक हिमा प्रासर तो वोक दुखेस्तानी कलत्या कर्जाच्या सौम्या तू तिरस्कार करीना होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका जाय कांते काळी काकुट मोची कर देवा काकुटी सो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळमा काक हिमा प्रासर तो वोक मोरनांतलो म्हाका निवार देवा जीन तुजी निद्गा सयतली उगड मुझे वोन परत ये सर्वेस पोरा निरंतर ते स्तुति गावनी काकुट मुझी कर देवा काकुटी सो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळमा काक हिमा प्रासर तो वोक काकुट मुझी कर देवा काकुटी सो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळमा काक हिमा प्रासर तो वोक मोगल पुता सोवे अंक्वार मर्या आशीर्वादी आमका भगवान कृष्णाचे कृपा आमच्या दिसपर्यंत बापाची आणि पिताची आणि पवित्र